अरे तू राव रे कुशली होम डिलिव्हरी हे सिलिंडर दितले म्हणून आमकां आनी काय नाका तुमचे आमकां कितें जाय तुज्या वाड्यार येतलो तूं कधीच हा हो बे तुका दाखयता तुमकांय बरयल्ले हे दिसान हे मागीर आमी कितें मागता तुजे कडेन आतां पळय लास्ट संडे आमच्या वाड्यार लास्ट मंडे आमच्या वाड्यार येवना ह्या वाड्यार आमच्या वाड्यार बुकींग तुवें कितें बरयलां हांगा वायड युअर गुड ऑफिस आर डेप्युटी इन द गॅस एजन्सी फॉर मेंटेनिंग फ्री रेशल हो द एजन्सी इन द करंट सिच्युएशन अक्रॉस द स्टेट आमकां कितें पडला रे आमकां घुमटी पडला मरे आमकां तुजो PI ताका धाडला स्टेट कित्याक जाय रे आमकां नंबर दिता ते नंबर स्विच तो हिंगाचो आमकां कितें जाय तूं बरोवन दी म्हाका म्हणून सांग ताका भितर बसोनी पळय तूं कोण काय करचो ना बरोवन आमी सगळे कंप्लेन घालता की एजन्सी सारखी चलना म्हणून मामलेदार येता म्हणून मरे मामलेदाराक येवनी मरे मामलेदाराक येवनी बरं तुम्ही सांगला मरे तुम्ही आता कित्याक व्हरता मामलेदार येता म्हणून सांगला बरं तुम्ही आता बाबा हांव कितें म्हणटा न्हू अबे हे कितें आहा न्हू हे चार्टाचेर घेवन आमकां खंय पावले आमकां बरोवन सायन मारून घेवन आमी पांयाक सोडिना ना मामलेदाराक येवनी तुमकां पुलीस घेवन वयता विवेक आयज तुम्ही हांगासर सगळी गर्दी हांगासर केला कितें इश्यू आसा एक्झॅक्ट एक जाले आता एक 15 दीस सिलिंडराक लागून लोकांचो एक क्यू जाल्लो आहा लोकांक सिलिंडर मेळना म्हणून हे केला आता खूब लोक येवन गेले आमदार येवन गेलो सरपंच येवन गेलो तांकां सांगले की तुमकां एक बरें स्वाद दिता आनी कितें तुमकां हे करून सारकें सिस्टम बसोवया म्हणून एजन्सीक सांगून गेले म्हणून आनी तेंच्यांनी एजन्सीन अश्युरन्स दिल्ले की आमी येता ते विकान सगल्यांक घरा कडेन सिलिंडर मेळटले म्हणून सो जेन्ना लोकूय मानून घेतले की बरें ओके सगल्यांक दितले म्हणून कोण गोड्डी काय करचो ना म्हणून आता 10 दीस जाले हेंचे आख्खो पळय रूट आहा पळय खंयचो एकूय रूट फॉलो करूंक ना तेंच्यांनी जावं ते खंयचेय वाड्यान एज पर डेट वायज गेला पळय ते एका सांगता एक जाग्यार येवंक जाय तेंच्यांनी गाडी तेंची वयता दुसऱ्या जाग्यार मागीर तांकां येवन हिंगा विचारलें की बाबा तुमची गाडी रूट फॉलो करना म्हणून ते कितें सांगता आमकां ना ते वॉर्ड मेंबर ही ड्रायव्हराक आपोवन हाडटा आनी आपल्याक जाय पळय ती थिंगा दवरता सो जेन्ना आमी सरपंचाक विचारले ते सांगता ही वॉर्ड मेंबर अशें करता सरपंच म्हणटा स्वताक आपल्याकूच सिलिंडर मेळोंक ना म्हणून तो आमच्या वांगडा उपाय आयज उबो आहा लायनीन सो तो कितें सांगता जेन्ना पोत्ते तांकां विचारले पळय ते कितें म्हणटा की तेंच्या ड्रायव्हराक कोणे तरी हे करता हॅरस करता की सारखे रूट फॉलो करपाक दिना म्हणून सो पुलीस एक्शन काय घेना म्हणून सांगता ते वयल्यान तेंचे मॅनेजर ते सांगता अरे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा जाल्यार तुमी फायल कंप्लेन घाला आनी कोण लॉ अँड ऑर्डर डिस्टर्ब करता पळय तांकां घाला मरे भितर सिलिंडर कित्याक तुमी घरा पावना आनी आयज पळयत जाल्यार तुमी एक नोटीस आहा तेंच्या दारा भायर ऑन द नोटीस सब पॉयंट नंबर 3 it is clearly mentioned that cylinders will be home delivered at your doorstep या अक्षरशान बरयला तेंच्यांनी हांव चार्ज करता एकल्या कानागोडच्या एक मनशाक सांगुनी म्हाका की आपल्या घरा भायर सिलिंडर हाडून दिता म्हणून खंयच जायना हे फकत कालागोडच्या गांवांत
बाकी सगळे गावांत तांकां होम डिलिव्हरी सिस्टम मेळता. कलांगुटानूच कित्याक होम डिलिव्हरी मेळना? आमकां रस्त्यार रावचें पडटा. बरें, तेंय केलें आमी रस्त्यारूय रावपाक रेडी आहा. रस्त्यार रावल्यार थिंगासून गाडी येना सारकी तेंची. सो वी डिमांड, आमचो एकूच हे आहा की हे पळय ब्लॅकान सिलिंडर विकता पळय ते बंद जावपाचें आनी प्रत्येक कोणाक पळय ओटीपी दिला, सिलिंडर बुकींग जाला, प्रत्येक जाणाक पळय घराक तुमी सिलिंडर पावया म्हणून आनी हो इश्यू सॉल्व जातलो. ना तू आत्ता म्हटलें पळय ड्रायव्हरांक आडयता, कोण एक्झॅक्टली आडयता? तो सांगता आमकां, ते काय विचारचें पडटलें. तो अरे आमी हिंगा आहा, आमी काय आडायना, आमकां वयल्यान सिलिंडर जाय, कित्याक आडायतले आमी? अरे हो सांगता इन केस इफ देर इज अ प्रॉब्लम, ड्रायव्हराक कोण आडायता ना कितें कंप्लेन घाला मरे. तुम्ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग काढा आनी कंप्लेन घाला. ते मनशाक कितें एक्शन आहा ते घेवनय तांकां. अरे वॉर्ड मेंबराक कित्याक इन्वॉल्व? वॉर्ड मेंबर इज नॉट द पर्सन ऑफ द एजन्सी. एजन्सी हॅज टू डिलिव्हर एट होम. डिलिव्हरी जायना म्हणून आमी येयले हिंगासर. कितें जालें आयज हांगासर गर्दी सिलिंडराक सिलिंडराक लागून ते पयलीं तेणें म्हटलें ते 15 दीस सांगलें, मागीर मला लागलें ते 25 दीस सांगलें. आतां म्हयनो जालो. बुकींग करून म्हयनो जालो. बुकींग करून म्हयनो जालो. आतां बुकींग केल्यार तरी सांगता म्हाका आतां आनी 3 तारखेर बुकींग कर म्हणून. ओटीपी दिनात ती. कितें खावपाचें आमी, आमच्या भुरग्यांक कितें घालपाचें आमी? मिनिस्टर कित्याक ना येता हिंगासर? तांकां पोट ना, तांकां सिलिंडर घालप कशें पावतात? आमकां कित्याक येना? आमचो सिलिंडर आमी मागता, आमी तेंचे सिलिंडर मागनात. आमचो सिलिंडर आमकां जावं. मागीर तुमी हांगा गर्दी केल्या, कितें सांगला केन्ना मेळटलो बीन? तो आतां नंबर दिला आमकां, एक नंबर दिला, तेणें फोन केलो तेंचे गाडयेकार एजन्सी फोन केला. एजन्सी सांगतात तेंकां विचार म्हणटा हिंगा केन्ना येतले पळय ते येता आमचेशीन खेळतात न्हू. हो आमकां तेंचो नंबर दिता, तो सांगता तुमी हेंकां विचारा. मागीर कितें? तुजें नांव कितें म्हटलें? ना तुम्ही कोणा कडल्यान घेता पळय तेंच्या कडल्यान घे. आता माझ्या भावाचें रेस्टॉरंट आहा, त्याच्या बाबड्याक सिलिंडर ना, त्याने कितें करपाचें? बंद करपाचें. बंद केले लोकांनी मरे. गोदामान सिलिंडर आहा ना म्हणून ना विचारना ते. ना डोमेस्टीक सिलिंडर मेळना, ना कमर्शियल सिलिंडर मेळना. आमी पयशे दिवपाकूय रेडी आहा. अशें न्हू की आमी फुकट मागता म्हणून हेंचे कडल्यान. आमी हक्काचे मागता मरे. पयशे दिवपाक रेडी आहा मरे आमी. नोटिफाय जाला पळय तितले एक्स्ट्रा मनी. नो तेच रे. गेट खोल दो, गेट खोल दो. तुम्ही आमचे गोंयकारूच सगळे. तोय गोंयकार म्हाजो. आता काय नाही. आणि आयज नाका झालेले तिथं सिलिंडर वयता. कित्याक? सिलिंडर शॉर्ट ना, हे शॉर्ट ना भितर आहा. मामलेदाराक घेवन आमची भालवंक दिवचे ना हांगा. मामलेदाराक घेवन हांव एक सांग, तूं तांकां सांग